तुम्ही झेडपी इलेक्शनाक सोलो गेल्ले, सो निर्णय तुमचो बरोबर असलो कशें, कारण अलायन्स झगडीत जावन सगळे ते गेले का जाले. तुका कितें दिसता ह्या प्रश्नाचें उत्तर हांवें दिवचें काय ह्या प्रश्नाचें उत्तर तुका विजय मनोज किंवा अमित पाटकर दितलो? तुवें जें कितें घडटा तें पळयलें, हो ताका कोण पोपट म्हणटा, कोण ताका प्रँकस्टर म्हणटा, कोण ताका आतां ह्या सगळ्या भितर द बिगेस्ट प्रँक दीस अलायन्स फियास्को हॅज प्लेड इज ऑन द पीपल ऑफ गोवा. आमी आज बरे उमेदवार दिल्या, बरे उमेदवार आमच्या कामाक लागल्या आनी ते सगळे खंय ना खंय तरी लोकां मदीं पावल्यात. आमच्या फियास्कोमध्ये आमी उरूंक ना. आय न्यू दीस इज गोइंग टू हॅपन बिकॉज अलायन्सीस आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट. वेन द अलायन्स इज नॉट बिल्ट ऑन ट्रस्ट देर कॅनॉट बी अलायन्सीस. ट्रस्ट जेन्ना केन्ना जाता बिल्ट अप, ट्रस्ट इज बिल्ट ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. तूं म्हाका आत्तां मेळ्ळो म्हणून तूं म्हजें ट्रस्ट तुजें बिल्ड जायना. इट इज लायक लव एट फर्स्ट सायट, बट इफ यू स्पेंड टायम विथ युअर लवर यू कम टू नो वेदर यू कॅन हॅव ट्रस्ट ऑर नॉट. हियर इट वॉज लव अँड इन्फॅच्युएशन. It was only attraction, whatever attraction it may be, but it was only attraction. There was no love, and when there is no love, there cannot be trust, and when there is no trust, there cannot be love. And this is what has happened in that relationship of convenience. आणि काल हांवें कितें म्हणलें तें सिच्युएशनशीप. दॅट इज अ मॉडर्न डे टर्म. आज हांव शिकलो तें वचून मातशें काल गुगल केलें ते कितें आसता काय म्हणून सिच्युएशनशीप. आरजीत तुम्ही फक्त अट्रॅक्शन जाल्ले म्हणटालो, जावंक ना. कोणाक जाल्लें तें हांव नको आतां. हूज सिच्युएशनशीप इट वॉज आय रिली डोंट नो. बट वन थिंग आय मस्ट टेल यू इज दॅट गोवन शूड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड बाय एनी ऑफ दीस पार्टी, बी इट बी आरजी, बी इट बी गोवा फॉरवर्ड, और बी इट बी काँग्रेस. आमी तें करूं ना. आमी इतलेंच केलां की लोकांक सांगलां की आमी तुमकां हे बरे सुशिक्षीत उमेदवार दिल्या, आमी तुमकां बरे ग्रासरूट लेवलाचे उमेदवार दिले. एकदां तांचे कडेन पळया आनी तांकां निवडून हाडा. कारण आमचो हेतू आसा काम करपाचो. आमचो हेतू सर्वायवलाचो ना. आमचो हेतू कोणाक डॅमेज करपाचो ना. आमचो हेतू इतलोच आसा, भारतीय जनता पार्टी जी गोंयांत आसा, जे भ्रश्ट सरकार चलता, जे भारतीय जनता पार्टीचे भ्रश्ट लिडर्स आसात, तांकां खंय ना खंय तरी तुमी डिफीट करपाक जाय. पयशांचो वावर सुरू जाला ऑलरेडी. आमी काल पळयला, पूण आमी काल एकूच गजाल आमी एक कॅल्कुलेशन केल्लें की जर कोणीय 2-3 हजारान आपलें मत विकत दिता आसत जाल्यार इमॅजीन करा, 5 वर्सान डिवायड करा, 365 into 5 आनी ते 3,000 डिवायड करीत जाल्यार तुमकां दिसाक 50 ते 80 पयशे मेळटा. 80 पयशान आतां ती आल्पेन लिबे येना, जातून ती जीब लबलबाय जाता ती. म्हणजे तुजो जिबूय चलतली जाल्यार तुका रुपयाची 2 रुपयाची चॉकलेट घेवची पडटा. सो ती सुद्दां जाय जाल्यार हे 3,000 तुमचो संवसार चलचो ना. तेन्ना बरे लोक निवडून हाडा, जे तुमचे पयशे तुमचे कडेन पावयतले, जे तुमच्या हक्काचे पयशे आसा ते तुमच्या डेव्हलपमेंटा खातीर काम करतले. ते केले जाल्यारूच गोंय बदलूंक शकता. आनी गोंयकारान विचार करपाक जाय, कारण करप्शन डज नॉट आयडेंटिफाय विथ हूज वॉलेंटियर इज, वेदर इट इज फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी ऑर आम आदमी पार्टीचो. तो सगळ्यांक सेम ट्रीट करता. आज म्युटेशन करपाक गेल्यार तो विचारना अरे तूं बीजेपीचो काय म्हणून. तो म्हणटा अरे कितले मेळटले काय म्हणून. ही परिस्थिती आसा. तुका दिसना की अलायन्साच्या झगड्यामध्ये बीजेपीकूच त्याचा फायदा जातलो पळय, ही अक्कल जर सगळ्यांक आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता अक्कल शुन्यपणां जी गोंयांत घडली ती घडची नाशिल्ली. वॉट हॅज हॅपन्ड इज अक्कल शुन्यपणां. आज टॉप मोस्ट लिडर एकामेकांचेर बुरशी लँग्वेज वापरून जे आरोप करता, दॅट इज नॉट करेक्ट. गोवन्स आर वॉचिंग, इन्क्लुडींग भारतीय जनता पार्टी आसूं किंवा बाकीचे लिडर्स जावन नांवां घेना. बट दीस डज नॉट सूट एज्युकेटेड पॉलिटिशियन्स वर सिजन पॉलिटिशियन टू यूज दॅट लँग्वेज अगेन्स्ट इच अदर. आमकां मरे आमी भुरग्यां मदीं कितें मॅसेज पावयता की हे फकाणां म्हणून ही सगळी हांची पाड पडूं म्हणून, कित्याक वचपाचें काय म्हणून. एंड देर मायट बी मोर नोटास देन एक्चुअल वोटींग. आय थिंक दॅट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ गोवा पॉलिटिक्स इज दॅट वी आर एज्युकेटेड, वी कॉल आवर सेल्फ एज्युकेटेड. आर वी सिविलायज्ड इज अ क्वेश्चन. आर द पॉलिटिशियन्स ऑफ गोवा सिविलायज्ड इज अ बिग क्वेश्चन दॅट एवरी गोवन नीड्स टू आन्सर, अँड एवरी पॉलिटिशियन हू इज मेकिंग दीस स्टेटमेंट नीड्स टू आन्सर. असली बुरशी लेवलाची कसली फालतू एकामेकांचेर टिका करप हें सोबना रे. दीस इज नॉट रायट. यू आर वॉट आर यू सेंट. एक तो घराक भुरग्यां आयकता, घरा आवय बसून आयकता, बापूय बसून आयकता, कितें म्हणटलें हें कितें चल्लां काय म्हणून. झक मारून म्हणून आपल्याक कित्याक पडला पॉलिटिक्सान म्हणून. पॉलिटिक्साचें नाम घाण करपाक हेच लोक जबाबदार आसा. एकच विचार करा, वेगळो विचार करा, बरे लोक निवडून हाडा, बरे लोक निवडून हाडा, खंयचो आसूं तो. मागीर आमी सगळ्या दिल्याच बरे बरे कॅन्डिडेट, पूण खंय जर तुमकां दिसता की हो बरो मनीस म्हणून हाका निवडून हाडूंक जाय म्हणून, पयशे नाका आसत पूण बुद्धी आसा, काम करपाची जर वृत्ती आसा जाल्यार तसल्या मनशांक निवडून हाडा ह्या फाट. ओके, थँक्यू. आता एक हें केल्लो फेसबुकार पोस्ट घातलेलो की जे बीजेपीचे जे काही आमदार आसा, एक मिनिट, तूं कसो उलयतलो. हांव काय म्हणना, बीजेपीचे नेते. हय, तुमकां एक आतां जाता, तुमी आतांच फेसबुकार एक पोस्ट घातला, तो म्हणल्यार जे बीजेपीचे आमदार खरेंच थोडे लोक सत्य उलयता तांकां अध्यक्ष बीजेपीचा तो तेंचें क्लॅरिफिकेशन मागता. सो कितें हिंट दिवपाक जाता तुमकां हेचेर. म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी आनी एकदां अशीच गोश्ट जाल्ली की करप्शन करा पूण करप्शना बद्दल भायर उलोवचें ना, अशी सक्त ताकीद म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन
आपल्या आमदारांक आपल्या जे लिडर्स आसा तांकां दिल्ली. कांय 6-7 म्हयन्या पयलींच असोच इन्सिडंट जाल्लो जेन्ना अशा प्रकारचे आरोप जाल्ले तांच्याच लोकां कडल्यान जाल्ले, मडकयकरान केल्ले आनी आनीक कांय लोकांनी केल्ले. तेन्ना भारतीय जनता पार्टीन तांकां ताकीद दिल्ली की आरे कितें करता, भायर उलयता हे आमच्या भितर आसपाक जाय. हीच परिस्थिती आज मायकलाची आसा. मायकलाचें तोंड उलयताले काय पोट उलयताले तें खबर ना, पूण हांवें जो व्हिडियो पळयलो तातूंत पोटांतल्यान उलयतालो अशें दिसपाक लागलें. आनी पोटांतल्यान आनी पोटतिडकीन तो उलयतालो की भारतीय जनता पार्टी भ्रश्ट आसा, भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा तो भ्रश्ट आसा. आज ह्या विशयाचेर न उलयता ताका सांगता की तूं कितें उलयता काय म्हणून, तुका आमी आतां सस्पेंड करतले, तुका आमची तुजी एक्शन घेतले. ह्या गोश्टीचेर भारतीय जनता पार्टी कांयच उलयना की खरेंच करप्शन चल्लां काय ना, आनी करप्शनाचेर जो उलयता तो तुमचोच मनीस आसा तातूंत तथ्य आसा काय ना. भारतीय जनता पार्टीचें जें गोंय सरकार आसा तें 1 नंबर करप्ट आसा. हातूंत भितर दुबाव ना. ताच्या करप्शनाचो जो रिजल्ट आसा तो आमी 25 जाणांच्या मरणान पळयलो. कोणी म्हणटले की हे जांचे पापाचे घडे भरल्या पळय आज ते घडे भरले आसा, पूण वायट दिसता ह्या गोश्टीचें की कांय 25 लोकांक आज तांचे खातीर तांचे लायफ दिवचें पडलें. पूण भारतीय जनता पार्टीन हातल्यान कितें शिकता अशें दिसना. आज वेगवेगळ्या तरेचे डॉक्युमेंट भायर येता त्या क्लबाच्या रिलेटेड, जे भारतीय जनता पार्टीची रिलेटेड प्रत्येक जे डिपार्टमेंट आसा, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आसूं, ODPचो म्हणजे PDA आसूं तांची, किंवा तांचे एक्सायज डिपार्टमेंट आसूं, होम डिपार्टमेंट आसूं, फायर डिपार्टमेंट आसूं, किंवा बाकीचे खंयचे डिपार्टमेंट आसूं, मॅक्सिमम डिपार्टमेंट जी चीफ मिनिस्टर अंडर आसा किंवा भारतीय जनता पार्टीची जे कनेक्टेड गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट आसा, ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटा भितर करप्शन चल्लां हें तांतल्यान दिसून येता. आनी आमी जेन्ना कांय गजाली दाखयल्यो जाल्यार हांकां आतां अशें दिसता की आमच्या वेगवेगळ्या बिनबुडाचे आरोप करचे म्हणून, आनी ताचे भायर आनी कितें सांगपाचें तांकां आसन दिसता म्हाका भारतीय जनता पार्टीचे. आनीक तुमच्यांनी जे तुमच्या ट्विटर हँडलाचेर घातला की जो सेटलमेंट तेंच्यांनी झोन केला म्हणून तितलोच रावंड आसा सॉल्ट पॅन आहात, सो तेजेर कितें पळय, पयलीं म्हणजे आज सकाळीं आमकां डॉक्युमेंट मेळ्ळे, म्हाका सर्वे फॉर्म 1 and 14 मेळ्ळे ह्या प्रॉपर्टीचे. पळयत जाल्यार त्या प्रॉपर्टीच्या फॉर्म 1 and 14 प्रॉपर्टी रायस म्हणून दाखयता, पॅडी फील्ड म्हणून दाखयता, आनी ऑन रिजनल प्लॅन इट वॉज अर्लियर शोन एज सॉल्ट पॅन. आमकां आज सकाळीं जो डॉक्युमेंट मेळ्ळा तातूंत दाखयला की जो रावंडाचो तो कितें आसा पळय, जे द क्लब आसा तितलोच तांणी कन्वर्ट केला सेटलमेंट झोनाक. आनी टॅनंटेड लँड, एग्रीकल्चर टॅनंटाचें नांव आसतना, कल्टिवेबल लँड आसतना हें कन्वर्जन भारतीय जनता पार्टीन केलें कशें, ह्या कोणी जें केलें हें केलें कशें, जालें कशें, आनी हें लिपोवन कित्याक दवरता. 3 जाणांचेर ऑफेन्स रजिस्टर करपाचें आसा किंवा ऑफिसराचेर आसा जाल्यार बाकीचे कित्याक कुशीक दवरता, हो मोठो प्रश्न आसा. सो हे जे एंटायर स्कॅम आसा इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू पंचायत, नॉट जस्ट रिलेटेड टू पंचायत डायरेक्टर ऑर सेक्रेटरी ऑर द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. इट इज रिलेटेड टू TCP, इट इज रिलेटेड टू हेल्थ, इट इज रिलेटेड टू होम, इट इज रिलेटेड टू फायर. आनी प्रत्येक सरकाराचे जे डिपार्टमेंट आसा ते तातूंत भितर इनवॉल्व आसा. आज भारतीय जनता पार्टी त्या 2 एक्युजडांक हाडल्याचें क्रेडीट घेता. आज तांचे फूल सोशल मिडिया सांगता की आरे आमी तांकां धरून हाडलें म्हणून. काय पराक्रम केलो आनी कोणाचेर उपकार करूं ना तुमी. पयर तांचो स्पोक्सपर्सनान डिटेल हाडिल्ल्यो आनी त्यो डिटेल एका प्रोग्रामान तो म्हज्या बरोबर डिबेट करता आसतना ताणें दाखयले आनी तो म्हणटा आरे पळय आमी ताजेर एक चार्जशीटूय फायल केला म्हणून सावंड पोल्युशन. हांवें म्हणलें बरें, चार्जशीट फायल केल्या उपरांत जालें कितें. 22 म्हणटा नवे आनी तांचे कॉल रेकॉर्ड जाले. म्हणजे परत जर तो ऑफेंड करतालो 22 ताजेर सावंड पोल्युशनाचे जर कंप्लेंटी आशिल्ल्यो 22 आसा, 22 कंप्लेन कमी न्ही 22, जाल्यार ते पुलीस डिपार्टमेंटान चलूंक कशें दिलें. कारण कोण ना कोण तरी ते थंयचे बॅग घेवन येतालो आनी ते बॅग स्टारबक्साच्या वयर पावयतालो पणजे. आतां स्टारबक्साच्या वयर कोण रावता आनी आसपास कोण रावता हें तुमी सोदून काडचें. कारण आमकां जी म्हायती मेळ्ळा की ते बॅग खंय वाया अटल सेतू थंय येताले. सो हे सेतू जे बांदल्या, जे डेव्हलपमेंट म्हणून जे भारतीय जनता पार्टी करता हे करप्शनाचे पयशे घेवपा खातीर काय आनी कसल्या गोश्टी खातीर. म्हाका आज सकाळीं आनी भरपूर डिटेल्स मेळ्ळा आनी ह्यो डिटेल्स मेळ्ळा त्यो डिपार्टमेंटांतल्यानूच मेळ्ळा. कारण तांणी एक गाडयेचो नंबरूय दिला म्हाका, जी गाडयो पयशे हाडपाक वता खंय, GA01G लास्ट नंबर 1299 काय असो कितें तरी नंबर आसा. ही गाडी म्हणजे ह्यो गाडयो पोलिसाचेच जर हे अशें चलपाक लागले आनी होम डिपार्टमेंट आनी डिपार्टमेंट जे गव्हर्मेंट ऑफ सर्वंटूच जर अशें करपाक लागले जाल्यार आनी उरना कितें रे. सो आतां आनी एक नवो स्कॅम स्टार्ट जाला. आतां जे लोकल जे आमचे गोंयकार आसा तांकां तांणी सांगलां की जो पर्यंत फायर एंड येना तोपर्यंत तुमचे सगळे धंदे बंद करा म्हणून. आतां ते लोक हांगा थंय पळयटा, तांकां सांगता की हे हाड ते हाड ते हाड, मागीर एक अमावंट सांगता आनी मागीर सांगता की वच आनी अमक्या कडल्यानूच तुमी फायर हे करून घ्या म्हणून. सो दीस इज अनदर स्कॅम. सो स्कॅम आफ्टर स्कॅम. आतां ते करेक्ट करपा खातीरूय स्कॅम. सो गोंयकारांनी वचचें तरी खंय रे बाबा. म्हणजे कितें चलना तेंच कळना म्हाका. आय सिन्स आय एम अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, एज आय एम अ लॉयर ऑफ द इंडस्ट्री,
दे आर कॉलिंग मी करूं कितें काय म्हणून हांव म्हणलें कितें करूं आतां म्हणलें सांगता इलेक्शन आसा लोकांक सांगा म्हणलें एटलीस्ट आतां तरी कितें चेंज जाता जाल्यार करा म्हणून नो ही इज रिस्पॉन्सिबल आनी ताणें ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आंगार घेवचीच पडटली पूण ताणें जें म्हणलां तातूंत कांयच चुकीचें ना ताजेर जर एक्शन घेतली भारतीय जनता पार्टी जाल्यार एकूच आसा कवर अप टू से तुमी जाय ती मस्ती करा पूण भायर लोकां कडेन उलोवं नाका म्हणून आनी एक दामू नायकान स्टेटमेंट केला की तुमचो अरविंद केजरीवाल कन्वेनर आहा तो न्यू लेकर स्कॅम करपाक गोंयांत येयला म्हणून अशें तेणी म्हटलेलें आज सो तेजेर तुमकां कितें रिप्लायींग टू काल त्याचो तो स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल गोंयान येयलो ताणें म्हटलें की 13 वर्सां बीजेपीन हांगासर करप्शनूच दिलें म्हणून सो ताजे आमी जेन्ना विचारलें ताणें रिप्लाय दिलें म्हटलें की थंयसर दिल्ली तुमकां थंयसर धांवडून उडयलें आनी हांगासर येवन आतां तो फ्रस्ट्रेट जाला दिल्लीन सद्या कितें चल्लां तें ताणें म्हाका सांगचें ज्या गोश्टींच्या बेजिसाचेर दिल्लीन ते निवडून आयिल्ले पोल्युशन हें त्या दिल्लीची परिस्थिती ती चीफ मिनिस्टरान कितें करून दवरल्या ती पळय आनी आय थिंक कितें जालां मरे हांचे आतां द ओनली क्वॉलिफिकेशन for the party's presidents or chief ministers is that they should be close to somebody up there. Otherwise ते कांय जायना कारण ती जी आसा ती थंय ते AQIचे सांगताली ती गरम कितें सांगताली ते आसा I feel like laughing at the chief minister of Delhi because he has become like a stand-up comedian or rather sitting stand-up comedian. Similar situation is of party president of Bharatiya Janata Party. Hangover जाला ताका hangover of empty bottles of corruption which are kept in their closet. ते कितें आतां करप्शनाच्यो सगळ्यो बाटल्यो त्यो रिकाम्यो आसता त्यो थंय उरता भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान ताजो वास ताज्या ऑफिसान पसरता तातूंत ते करप्शनाच्या हातूंत टायट जाता सकाळीं उठले म्हणटकूच हँगओवर जाता आनी मागीर उठले म्हणटकूच प्रेस कॉन्फरन्साक ती जिबली सारकी चलना आनी ताजो अर्थ हो जाता जेन्ना केजरीवाल गोंयांत आयलो लोकांनी ताजें स्वागत केलें लोकांनी तांचे कडेन कांय गजाली सांगल्यो की कशें चल्लां गोंयची परिस्थिती पळय गोंयांत कितें चल्लां करप्शन खंयच्या लेवलार पावलां गोंयकारांक विचार मरे करप्शन चल्लां काय ना तें आज गोंयकार उलयता पळय तूं सोशल मिडिया पळय तूं लोकां कडेन वच सगळे आज लोक कितें म्हणटा करप्शन BJP दाय नेम इज करप्शन गोवा दाय नेम इज करप्शन दीस इज वॉट इट इज सो तो हँगओवरान ज्यो गोश्टी उलयलो म्हाका तांकां एकच गजाल सांगून दिसता की जस्ट चील दामू जस्ट चील कारण आमची जी पार्टी आसा ती स्कुलां बांदता आमची जी पार्टी आसा ती हॉस्पिटलां बांदता आमची जी पार्टी आसा ते बरें डेव्हलपमेंट एज्युकेशन ह्या सॅक्टरांचेर काम करता आमची पार्टी क्लबां चलयना आमची पार्टी इलिगल क्लबां चलोवपाक दिना आमची पार्टी एक्सायज स्कॅम जो तुमी आज चलयला आरे दर सेकंड डे तुमचें लिकर भायर कर्नाटका बॉर्डरीन कित्याक मेळटा गोवा पुलीस आर इनकॉम्पिटंट गोवन बॉर्डर्स आर इनकॉम्पिटंट कर्नाटका बॉर्डरीचेर दर 6 दिसांनी ट्रक महाराष्ट्रान भायर दर 6-7 दिसांनी ट्रक हो आल्कोहॉल वता खंय गोंयान कसो जाता हाजेर तुमी केन्ना उलयल्या आमी सांगलें की करोडांनी स्कॅम आसा आल्कोहॉल जेन्ना गोंयान येता द बेज ऑफ आल्कोहॉल इथायल आल्कोहॉल वीच इज यूज फॉर मेकिंग आल्कोहॉल लिकर करपाक ते गोंयान येता दॅट इज कंप्लिटली विथ अ डेटा ते 1 लिटर हांगाचे थंय करपाक शकना जाल्यार इलिगल आल्कोहॉल मॅन्युफॅक्चर गोंयान जाता कशें स्प्युरियस लिकर मॅन्युफॅक्चर गोंयान जाता कसो आनी तो भायर वता ताजो सोर्स कळना एवरी एक्सायज फॅक्ट्री एवरी फॅक्ट्री जी आसता पळय आल्कोहॉलाची ताजेर एक एक्सायज इन्स्पेक्टर अपॉयंट आसता हू इज अपॉयंटेड बाय द गव्हर्मेंट एंड इट इज इज ड्युटी टू चॅक एवरी बॉटल दॅट कम्स आउट ऑफ इट तरी आसतना ह्यो बाटल्यो वता खंय हे ट्रक रिलोकेट जायना CCTV आसा मरे तुमी त्यो करोडांनी मोडून घाल्या त्यो CCTV आसा तो ट्रक खंयच्यान भायर सरलो तो खंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटांतल्यान लोकेट जालो ते लोकेट जायना द प्रॉब्लेम इज युअर डिपार्टमेंट इज इनवॉल्व म्हणून एक्सायज कमिशनराक सस्पेंड करूना कारण तो जर सस्पेंड जायत आनी तो जर एक्यूज जायत तो उलयतलो आपूण कोणाक पावयता ते उलोवचो ना कारण ताका भितर जर व्हेलो आनी बाकीच्यांक 2 बाट दाणे मारता तशें ताजेर जर मारले आनी एक्सायज ऑफिसरांचेर जर दाणे मारले जाल्यार तो सांगतलो की खंय खंय पावता हप्ते ते सगळ्यांक खबर आसा आमी कांय गजालींचेर आज उलयना पूण जेन्ना आमी बॉर्डरीचेर गेल्ले पोळ्या चॅकपोस्टार सगळे आशिल्ले तुमी आनी जेन्ना तो एक्सायजाचे ते बॉक्स घेवन ते जिपीन घालून जो पोळो शेपडी तुटसर ताका आज 2 वर्सां जालीं RTO मेळ्ळो RTOचेर एक्शन घेतलीच ना आनी मागीर कोण तरी म्हणपाक लागलो मॅडम म्हणून फोन लायतालो कोणा हांव आतां तो मॅडम काय आनी कितें तें म्हाका खबर ना पूण फोन जेन्ना मागलो तेन्ना तो डिलीट जालो नंबर त्या गजालींचेर आमी उलोवपाक जाय एक्सायज स्कॅमर तुमी आसा आज गोंयचें सरकार आसा आनी प्रॉबब्ली डिपार्टमेंट इज वीथ चीफ मिनिस्टर टुडे एक्सायज डिपार्टमेंट तेन्ना दामू पयलीं म्हणजे तुज्या चीफ मिनिस्टराक एकदां विचार की वास येता पळय आनी तूं तातूंत तुका जें जाता पळय हँगओवर तो थंयच्यान बी येना मरे काय म्हणून ना विचारूंक जाय ताणें हो प्रश्न कारण आमी स्कुलां बांदता आमी क्लबां बांदना आमी बर्च बांदना आमी रोमियो लेन बांदना पळय एकदां केन्ना यो आमच्या बरोबर कसलो खंय वास येता तो कळटलो तुका
सो गेट आउट ऑफ दीस हँगओवर, गेट ऑन टू द ग्राउंड. ते हस्तिदंती मनोरान बसला पळय तूं, द रॉयल चॅरियट, ताका राजा महाराजा जाले ते, आनी ताका एरगन्स आयला दामूंक. ग्रासरूटांतलो तो, पूण नाव ही सिटींग इन अ गोल्डन चॅरियट आनी ही थिंक्स दॅट एवरीथींग अरावंड इज हॅपिनस. एकदां सकयल यो, म्हजे बरोबर यो, लोकां मदीं या, लोकांक विचारया कोण स्कॅमस्टर, कोण लिकर स्कॅमां करता, कोण आज पयशे घेवन कामां करता, हे सगळें जर जाणा जावपाक जाय जाल्यार एकदां आमचे बरोबर भोंव, मागीर तुका कळटलें, मागीर वील टॉक अबावट इट दामू. ही परिस्थिती निर्माण जाली. सो भारतीय जनता पार्टी एडवर्सिटीनूय करप्शन चित्ता. म्हणजे आज एक एडवर्स सिच्युएशन जाला, एक सिच्युएशन जाला वेर बिझनेसीस आर गोइंग टू डाय. एंड इन द प्रायम सीजन ऑफ डिसेंबर, गोवन बिझनेसीस वीच लूक अप टू ऑल्सो दिस सीजन टू मेक सम मनी फॉर द रेस्ट ऑफ द इयर, त्या सिजनानूय आज धंदे पयलीं म्हणजे इलेक्शन आसा त्यामुळे कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान टुरिजम हरशी म्हणून डावनफॉल जाला. तातूंत भितर धंदे लोकांचे बुडल्या, इतले लोकांचे पयशे घालूनय धंदे बुडले, आनी तातूंत भितर जे उरले ना ते काय इलिगल काम करता म्हणून बाकीच्यांचेय धंदे बुडयता. सो सरकार धाडटा लोकांक तांच्या घरी, नॉट दारी. तितून मायकल लोबोन एक स्टेटमेंट केला खंयचे तरी नॅशनल टीव्हीक की जे फायर क्लियरन्स आहा पळय तितून फायर क्लियरन्स तांकां तेणी जबाबदार धरला चड. पळय मायकल लोबोकास तांणी धमकी दिल्या की तुका आतां हें नोटीस काडल्या आमी, तूं आमचोच, त्यामुळे तुका आमी खंय कांय करूं शकना, पूण तूं सांबाळून राव म्हणटलें आतां ताका. तुजेर ईडी बिडी फाल्यां आयली जाल्यार पळय आं म्हणून ईडी बिडी दाखयले आसतले ताका, एक सुट्टे ते दाखयता सोरोप ते ईडी CBI बी दाखयले आसतली ऑलरेडी ताका, आनी ODPन ताजोय हात आसा. ODP वॉज अंडर हीम ओन्ली. सो ताकाय ते आतां बेश्टायलो आसतलो. आतां फाल्यांच्यान तो उलोवचो ना जालें, आयज सोंपलें ते, ताजो तियात्र सोंपलो, ते 3 अंक नाटक घाल्लें तें सोंपलें. पण भारतीय जनता पार्टीन गोंयकारांचेर जो ड्रामा हो सुरू केला दॅट इज डेंजरस. रायट नाव भारतीय जनता पार्टी एक तरेन एक आव हाडटा त्या 2 जाणांक थंयच्यान थायलंडाच्यान हाडून की आमी व्हडलें काम कितें तरी केलें म्हणून. तुमी व्हडलें काम करूं ना. पयली गजाल म्हणल्यार तुमी तांकां वचूंक दिलें, पळोवंक दिलें, आनी काल जेन्ना तुमी तें हाडटा म्हणून सांगलें, पयलीं म्हणजे त्या गोश्टीक जबाबदार ते आसा तितलेच तुमीय जबाबदार आसा, कारण तुमच्या डिपार्टमेंटान तें चलोवंक दिलें. जे रोमियो लेन तुमी मोडलें, जे रोमियो लेन मोडूंक जाय म्हणून ते पयर मोडले, ताजो थोडो पार्ट तांणी मोडलो, तो पार्ट मोडपाची जे हे आशिल्ले ते 2 वर्सां पयलींच्यो ऑर्डरी त्यो कोणी आडावन दवरिल्ल्यो, ह्या गोश्टीचेरूय भाश्य करपाक जाय चीफ मिनिस्टरान. बरें सगळ्या मिडियाक एकठांय करून एक आपूण मानाचो तुरत घेतलो कसो ताका आमी हाडलो म्हणून दाखोवपाक जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना ह्याय गोश्टीचेर उलोवपाक जाय की कवर अपूय आमीच केल्लें म्हणून. हे आमच्या डिपार्टमेंटानूय तें चलोवंक दिल्लें म्हणून, तुज्या अंडर आशिल्ल्या एक्सायज डिपार्टमेंटानूय तें चलोवंक दिल्लें म्हणून, जाल्यार ताजे शिवाय हे चलपाचें शक्यच नाशिल्लें. पण अजून फायर डिपार्टमेंटाचे क्लियरन्स काय दिना की दिल्ले परमिशन ना दिल्ले अजून हे सांगनाच. गोंयान 10-15-20 हजार रेस्टॉरंट आसा, हॉटेल आसा, कितें आसा. थोड्यांक खबर नाशिल्लें की फायर डिपार्टमेंटाचो NOC लागता लागना म्हणून. सादे लोकांची बारीक बारीक रेस्टॉरंट आज अशी परिस्थिती आहे की सगळ्यांक ती कंपल्सरी आसचिली आनी लागपाचीच आशिल्ली. पण अजून पर्यंत फायर डिपार्टमेंटान ही गोश्ट केन्नाच सिरियसली घेवन नाशिल्ली. आज सिरियस आसाच्या नांवार आज करप्शन सुरू जालां की आतां तुमकां NOC आतां लायन लागला थंय. आतां लायन लागल्याचो फायदो कोण घेता आसतलो? आज प्रत्येक जाण म्हणटा अरे बाय आपल्याक खबर नाशिल्लें आमी ही घेवंक जाय म्हणून, नाल्यार बंद करतले म्हणून. आतां ते बंद करतले म्हणून ज्या लोक थंय गेल्या तांकां 8 दीस 10 दीस 15 दीस हांगा वच, हे हाड, हे इक्विपमेंट हाड, जी 100 रुपयाची वस्त ती 500 रुपयान आज सप्लाय जाता. आतां हाजेरूय खंय ना खंय तरी सरकारान वचक दवरचो पडटलो. एक सिंगल विंडो दिया बिझनसमॅनांक, जे आसा गोंयकार आसा तांकां, जावं गोंयचे भायले जे कोण करता धंदो बरे भशेन करता, लिगल करता, तांकांय तूं एक सिंगल विंडो दी की बाबा हांगा यो, हें सगळें तुजें दाखय, हें व्हर, अशें कर. तशें ना, तातल्यान नवी बॅगां येतली. सो अल्टिमेटली दीस गव्हर्मेंट हॅज बिकम गव्हर्मेंट ऑफ बॅग्स, बॅग फूल ऑफ मनी गोवन्स खड्ड्यान वचूंक. काय फरक पडना. डिपार्टमेंटान करप्शन जालां, सगळे डिपार्टमेंट करप्ट जालेले. आज कशें आसा, एडमिनिस्ट्रेटीव फेलियर जाला. जो सरकार आसा, जो चीफ मिनिस्टर आसा, ताणें पयलीं म्हणजे ती सगळी खाती आपल्या कडेन एकठांय करून दवरल्या. ती सगळी खाती ताजो कंट्रोल ना, कारण ताका टायम ना. कसो दितलो? होम डिपार्टमेंट, एक्सायज डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, फायनान्स डिपार्टमेंट आनी कसली कितें आसा, आनी बारीक बारीक ती कॉर्पोरेशन ही ती ताच्याच अंडर आसा. ती सगळी जर एकठांय करून दवरली जाल्यार पयले पेज ओपन करता म्हणसर क्लास सोंपता. ही परिस्थिती जाल्या. कारण आता लुथरा ब्रदर्स हाडपाक प्रयत्न चालू हाडटा म्हणटा ते, बट तेंचे सारकी इन्क्वायरी जातली दिसता, कारण सगळी डिपार्टमेंट इनवॉल्व तुमी म्हणटा तशें. आमी हाजेर वचक दवरतले. पयली गजाल म्हणल्यार तांकां एक्यूज करता ते जालेत, पण जे एक्यूज आसपाक जाय आशिल्ले तांकां एक्यूज जावंक जाय. आनी जर करना जाल्यार आमी हाजेर जे कितें करपाक जाय लिगली ते सुद्दां आमी फॉलोअप घेतले. कारण सरकार वील नॉट बी अलाउड टू टेक दोज डेथ्स फॉर ग्रांटेड वीच दे हॅव डन सो फार.
वी विल नॉट लेट देम द एंटायर इन्सिडंट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड. जे कमिशन म्हणून ताणें बरयलां ज्युडिशियल कमिशन, जे ताणें ते कमिशन ऑफ इन्क्वायरी बसयला, वी डोंट ट्रस्ट दॅट कमिशन ऑफ इन्क्वायरी. दे आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, दे आर पार्ट ऑफ द सेम डिपार्टमेंट्स which were supposed to have stopped this. They have not done it, they have failed over a period of time, and it cannot be that they will not cover up. म्हणजे आज नॉर्थ गोवाच्या एस पीचेर नॉर्थ गोवाच्या पुलिसाचेर इन्क्वायरी करपाक सावथ गोवाचो एस पी येता. म्हणजे म्हजो भाव ना पूण म्हजो मावस भाव आसा. ही परिस्थिती न्ही. हांवें पयरूय म्हणिल्लें म्हजो भावाक ना करूंक, मावस भावाक हाडला तो करतलो. मावस भावूच न्ही तो अल्टिमेटली. सो वाय नॉट ज्युडिशियल कमिशन? चीफ मिनिस्टरान जर सांगता की आपल्याक कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून हातून इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावपाक, देन ही हॅज टू अपॉयंट 3 member रिटायर्ड हायकोर्ट जजीस टू इन्क्वायर ऑन एवरीथींग इन्क्लुडींग हिमसेल्फ. He also should be held responsible equally along with the others, because he is the administrative head. He has failed in terms of administration to keep a watch on all this. If at all he is not involved in this, which I doubt, but whatever it is, but I am saying खंय ना खंय तरी पयशांची देवाण घेवाण जाताली. मायकलान जे सांगलां तातूंत 100% तथ्य आसा. मायकल एज अ MLA ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.